सांखळे आनी मयेचो आमदार त्या वाठारांतले जुगाराक तेंको दितात म्हूण एक्टिव्हिस्ट आरोप करतात। जुगाराआड जागृताय घडोवन हाडपाक म्हूण दिवचले काडिल्ले रॅली वेळार बरोच बोवाळ जालो। भारत स्वाभिमानान ही रॅली काडिल्ली। जुगारा फाटल्यान आशिल्ल्या कांय लोकांनी रॅली बंद उडोवपाचो यत्न केलो। आमदार प्रमोद सावंत आनी उपसभापती अनंत शेट जुगाराक तेंको दिता म्हूण रॅलींतल्या उलोवप्यांनी आरोप केलो। सभापती राजेंद्र हल्लेकर पेडण्यान जुगार बंद केला, त्यांनी डायरेक्ट आपलो स्टेटमेंट केला। थंयसर तो सभापती थंय हो जुगार बंद करता जाल्यार हांगा बिचून हे भाजपाचे आमदार कित्याक बंद करिना? प्रमोद सावंत हो डायरेक्टली सांगपाचें म्हटल्यार जुगाराक प्रोत्साहन दिता। ते एरियेनूच चड जुगार जाले आनी हो सरळ सरळ सांगता मारा तुमी थंय कोण तो कमलेश बांदेकर मोडया धोके ग्रुप आसा आमचे कडेन। कितें चल्लां हें? पोलीस आणि राजकारणी यांच्यानी जर साथ दिली जाल्यार हे एका धपक्यात बंद जावंक शकता, नाजाल्यार हो माफिया तयार जाल्लो आसा। पूण हांगासर उपसभापती हो जेन्ना खुर्चीर गेलो, खुर्चीर तेणें एका मिटिंगेन सांगलें आमकां कळ्ळें की तुमचो पट आपूण चालू करून दिता म्हणून। तेन्ना म्हाका आश्चर्य जालें। जीएमसीन MBBSचे 50 सीट कमी करपाचो निर्णय मेडिकल कावन्सिलान घेतला। ताचो फटको गोंयच्या भुरग्यांक बसतलो। गोंय सरकाराक जमना जाल्ल्यान मेडिकल कावन्सिलान ही गजाल केल्या म्हूण आदलो मंत्री रवी नायक म्हणटा। विधानसभा वेंचणुकेन दिल्लें उतर सरकारान पाळ्ळें ना म्हणूनय रवी उलयलो। पेट्रोलाचो प्रेस देंवन परत ताचेर U-टर्न घेतलो म्हूण रवी उलयलो। सरकाराक जे कडल्यान जायना म्हणून आयज मेडिकल कावन्सिलान 50 सीट परते व्हरपाचें केल्लें आसा। हे गोंयच्या भुरग्याचें लुकसाण, गोंयच्या युवकाचें लुकसाण। 5 वर्सां जावचे पयलूच जे पेट्रोलाचेर ते 11 रुपये देंवयल्ले ते वॅट आतां वाडयले, परते पेट्रोल वाडयले म्हणजे पेट्रोल परते वाडयले म्हणजे एक तेंची फटींगपणाची गोश्ट जाली। कारण तुमी दिल्ले 5 वर्सां खातीर आनी ते 5 वर्सां खातीर तुमी निवडून येयल्ले आनी त्या वयलो लिडर जो आशिल्लो, जो मुख्यमंत्र्यान केल्ले तो मनीस आयज दिल्ली पावलो म्हणजे हांगसर हे करून नवो जो जाला त्याच पक्षाचे BJP MGP सरकार, ह्या सरकारान लोकांक फटयल्या। घेऊया एक विराम।